नमस्कार गोमंतक टीव्हीचेर माये मोगाचो येवकार गोवा टॉप 25च्या ह्या बुलेटिनान हांव संजना तुमकां येवकार दिता। नदर मारूया आयच्या टॉप 25 खबरांचेर। पेट्रोल म्हारग दिसता जाल्यार लोकांनी लायटीच्यो गाडयो विकत घेवच्यो असो सल्लो पर्यावरण मंत्री निलेश काब्रालान गोंयकारांक दिला। लायटीच्यो गाडयो खंय बोल्सांक परवडपी तशेंच सैमाची जतनाय करपी अशेंय तांचें म्हणणें। काब्रालाचे हे विधान सत्तेच्या घमंडांतल्यान आयला अशें काँग्रेस पक्षान म्हणलां। भारतांत पेट्रोल डिझेल आनी LPG सिलिंडराचे दर सातत्यान वाडत आसात। फाटल्या 16 दिसांत 14 खेपे इंधन दरवाड जाल्या। हाचे वयल्यान काँग्रेसीन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांचेर टिका केल्या। इंधन दरवाड ही प्रधानमंत्री जन धन लूट येवजण आशिल्ल्याचे ट्वीट राहुल गांधी हांणी केला। 2014 मोटरसायकल, कार, ट्रॅक्टर आनी ट्रकाच्यो पेट्रोल टाकयो भरपाच्या सद्याची दराची तुळा करपी आलेख ताणें ट्विटराचेर शेअर केला। मयेच्या श्री केळबाई देवीची पेट भायर काडपा वयल्यान वाद निर्माण जाला। पुजेच्या अधिकारा वयल्यान हो वाद जाल्ल्याचे कळटा। हो वाद मिटोवपाक प्रशासकीय पावण्यार यत्न चालू आसात। ह्या वादाक लागून मयेच्या फामाद माल्याचे जात्रे विशीं दुबाव आसा। शेनवारा 9 तारखेर ही जात्रा जावपाची आसा। मजगती केळबाई देवीच्या देवळाक लॉक मारिल्ल्यान बेरेस्तारा फातोडेर मुळगांवच्यान मया आयिल्ली देवीची पेट परंपरे प्रमाण मयेच्या केळबाई देवळांत वचनासतना भायले भायर चवाट्यार गेली। मयेच्या केळबाई देवीची पेट मात सकाळच्या 9 मेरेन देवळांतच आशिल्ली। परंपरे प्रमाण मुळगांवची पेट केळबाई देवीच्या देवळांत आयले उपरांत पुजा आनी हेर विधी जातात। उपरांत दोनूय पेट वांगडाच देवळांतल्यान भायर सरतात। चोवीस वरां उदका पुरवण करपी गोंयांत सध्या कांय कडेन 5 वरां जाल्यार कांय वाठारांनी 2 वरांच उदका पुरवण जाता। दिसाक एका मनशाच्या वाट्याक फकत 143 लिटर उदक मेळटा। गोंयची 2025 वर्सा मेरेनची उदकाची गरज दर दिसा 595 दशलक्ष लिटर इतली आसा। इतले आसून लेगीत गोंयांत उदकाचो उणाव आसात। पळयात गोमंतक टीव्हीचो खास रिपोर्ट। उच्च न्यायालयाच्या दोळ्याक उदक लावपा खातीर मडगांव पालिका सिवरेज तशेंच हेर संबंदीत खात्यांनी तळ्या मेरेन वचनासतना तळ्याची पळोवणी केल्ल्याचो अजापीत प्रकार काल पळोवपाक मेळ्ळो। सिवरेज लायन सारकी ना, हळशिकावणे उदक प्रकल्पान वचचे बदला ह्या तळ्यान येता। ह्या प्रकाराक जबाबदार कोण? गोंयांतल्या ज्या कंत्राटदारांनी काम केल्लें ना तांकां नोटीसी काडटले। उपरांत त्या कंत्राटदारांक ब्लॅक लिस्टान घालतले। ज्या कंत्राटदारांनी फाटल्या वेळार बरें काम केलां तांकांच फुडलें काम दिवपाचो निर्णय घेतला अशें भौशीक बांदकाम खातें मंत्री निलेश काब्रालान सांगलें। उदक गळतीक लागून 40% महसुलांत उणाव जायत आसा। गोंय सरकारान जे 16,000 लिटर उदक फुकट दिलां ते वाडोवन 18,000 लिटर करूंक शकतात। उदक शुद्धीकरणा खातीर जावपी खर्च पळयत जाल्यार सुमार 30 रुपयांनी पडटा जाल्यार लोकांक उण्या मोलान दिवचे पडटा।
पूण लोकांनी उदकाची योग्य वापर करचो, गरजे भायर उदकाची नाशाडी करची न्हय। उदक उणें वापरीत जाल्यार उदकाचे बील शून्य येतले। मांद्रे मतदारसंघातल्या पयलेच फावट वेंचून आयिल्ल्या मोगोच्या नवनिर्वाचित आमदार जीत आरोलकाराच्या दबंगगिरीचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर बरोच व्हायरल जाला। हरमल दर्यावेळेर बेकायदेशीर पर्यटन वेवसाय करप्या लोकांचेर कारवाय करपाक गेल्ल्या पर्यटन विभागाच्या अधिकाऱ्यांचेर जीत आरोलकार दादागिरी करीत आशिल्ल्याचें ह्या व्हिडिओन पळोवंक मेळटा। हरमल दर्यावेळेर कांय थळाव्यांनी घातिल्ले लाकडी बांक ह्या अधिकाऱ्यांनी काडून उडोवपाक सांगले। हे विशीं थळाव्यांनी जीत आरोलकाराक कागाळ केल्ली। ह्या कारणाक लागून जीत आरोलकार ह्या अधिकाऱ्यांचेर तिडकलो। गोंयांत सत्ता येवपाची वाट पळयताल्या काँग्रेसीक 11 जागे मेळ्ळे, मात विरोधी पक्षांत बसचे पडले। दिगंबर कामतच विरोधी पक्षनेतो जातलो अशें राजकीय जाणकारांक दिसतालें, पूण काँग्रेसीचो CLP लीडर मायकल जालो आनी दिगंबर निर्शेलो। गोंयचो हो आदलो मुख्यमंत्री आनी काँग्रेसीचो सिनियर फुडारी आतां काँग्रेस सोडून भाजपाचे वचपाचे वाटेर आसा अशी माहिती मेळटा। सुत्रां सांगतात ते प्रमाण दिगंबर देवेंद्र फडणवीसाक मेळपाक मुंबय गेला। मंत्रीपद काय दक्षिण गोंयची लोकसभा तिकेट हाचेर चर्चा जावंक शकता अशें सुत्रां सांगतात। मुरगांव सडा हांगासरल्या विद्याधर रामा नागवेकाराच्या घराक काल अचकीत उजो लागलो। ह्या उज्यात घराचे मोठ्या प्रमाणात लुकसाण जाले। घडणुकीची माहिती मेळटकीर उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून उजो पालयलो। मंगळारा राती कडेन गडगड घालीत पावसान हजेरी लायिल्ली। मजगती लायटीची आपालिपा चालू आशिल्ली। मध्यान राती शॉर्ट सर्किट जावन रामाच्या घराक उजो लागलो। घरा लागींच्या लोकांनी उजो पालोवपाचो यत्न केलो, पूण तांकां तें शक्य जालें ना। उपरांत थळावो आमदार संकल्प आमोणकारान घडणूक थळार पावून पळोवणी केली। तशेंच रामाक अर्थीक सहाय्य करपाचें आश्वासन ताणें ह्या वेळार दिलें। मानकुराद आंबे येवपाचे उणे जाल्ल्यान हेर जातीचे आंब्याचे दर खूब वाडल्यात। तातूंत पावस पडिल्ल्यान आंब्याचे पीक पाड जालें। हाका लागून गोंयकारांक आंबो म्हारगच घेवचो पडटलो। गोयची RPF आनी NCBन बुधवारा मडगांव रेल्वे स्टेशनार एक व्हड कारवाय केली। 4.3 किलो गुळे वखदां, 2 पिस्तॉल आनी 18 कारतूस घेवन प्रवास करपी मनशाक अटक केली। हो गुन्यांवकार राजस्थानचो रहिवाशी आशिल्ल्याचें समजता। गोयच्या NCBन दिल्ल्या खासा खबरांतल्यान RPF आनी NCBन ही धाड घातिल्ली। ह्या घडणुकेची फुडें कारवाय चालू आसा। सध्या कोरोना स्थिती नियंत्रणात आसा, तशेंच सध्या गरमेचे दीस सुरू जाल्ल्यान अशे स्थितींत सातत्यान मास्काचो वापर करपी कांय नागरिकांक ताचो भलायकेचे नदरेन फटकोय बसपाक शकता। दुसरे वटेन कोरोना दुयेंतींची संख्या उणी जाल्या, तशेंच 100% नागरिकांचे वासिनीकरण पुराय जावपाचे वाटेर आसा। ते खातीर सरकारान गोंयांक मास्क फ्री करपाचो निर्णय घेवपाचें थारायला। कोरोना दुयेंस पातळचें न्हय हे खातीर मास्काचो वापर गरजेचो आशिल्लो, पूण आतां कोरोना संसर्ग नियंत्रणात आयला।
ताका लागून आता मास्क वापरपा विशीं निर्णय घेवन सरकार बेगीनूच अधिसुचोवणी जारी करतले अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलां. गोंय दर्यादेग वेवस्थापन प्राधिकरणाचे नेम मोडिल्ल्यान कोलवाचे सिल्वर सँड हॉटेल मोडपाचो आदेश प्राधिकरणान मार्च म्हयन्यात दिल्लो. मात बांदकाम मोडपा खातीर PWD खात्याचो फावो ते मनीसबळ आनी माखना येवंक नाशिल्ल्यान बेरेस्तारा ही कारवाय उरली. प्राधिकरणाच्या आदेशाचेर हरकत घेत हॉटेलाच्या धन्यान न्यायालयांत याचिका दाखल केल्ली. मात ताची याचिका न्यायालयान भायर रावन बांदकाम मोडपाचो आदेश दिल्लो. गोग्यांनी पडिल्ल्या पावसाक लागून कासारवाड्या रामाच्या देवळा लागीं पार्क केल्ले अँब्युलन्साचेर झाड पडून लुकसाण जालें. तशेंच विर्नोड्या मदल्या वाड्या वयल्या गीता नायकाच्या घरार झाड पडून लुकसाण जालें. बुधवारा एकाय दुयेंतीक मरण येवंक ना. दुयेंती मेळपाचें प्रमाण उणें जालां. बुधवारा 3 नव्या कोरोना केसीची नोंद जाली. 784 चांचण्या उपरांत 3 दुयेंती मेळ्ळे जाल्यार 5 दुयेंती बरे जाले. दुयेंती बरे जावपाचें प्रमाण 98.42% आसा. आतां मेरेन कोरोनाचे 2,45,339 दुयेंती मेळ्ळ्यात. हातूंतले 2,41,454 दुयेंती बरे जाल्यात. आडवेळ्या पावसाक लागून काजू आंब्याच्या उत्पादनाचेर परिणाम जातलो. काजू पिकाचेर अंदू 80% परिणाम जावपाची भिरांत शेतकारांनी उक्तायल्या. तेच प्रमाण आंब्याच्या उत्पादनाचेर लेगीत आडवेळ्या पावसाचो परिणाम जातलो अशें शेतकारांनी सांगलां. मंगळारा सांज वेळार पुराय गोंयांत पावस पडलो. हाचे उपरांत बुधवारा सत्तरी तशेंच दिवचल मालान परतून पावस पडलो. हेर वाठारांनी लेगीत पावसाक नोंद जाल्या. आडवेळ्या पावसाक लागून काजू तशेंच आंब्याच्या पिकाचें लुकसाण जालां. घर नाशिल्ल्यांक आनी अशीर वाटेची पुनर्वसणूक करपाक वावुरपी जीवन आनंद संस्था लोकां मदीं जागृताय हाडपाक म्हापसा 9 एप्रिलाक सांजे 5 वरांचेर खोर्ली शिमे वयल्यान मिरवणूक काडटले. सारस्वत विद्यालय म्हापसा व्यापारी संस्था रोटरी क्लब ऑफ गोमंतक ह्या मिरवणुकेत भाग घेतले. म्हापशेच्या वीज खात्यांतले लायट बील भरपाचे मिशीन फाटले कितलेशेच दीस जाले बंद आशिल्ल्यान लोकांचे सामकेच हाल जाल्यात. बील भरपाचे मिशीन बंद पडून आतां कितलेशेच दीस जाल्यात, पूण ते दुरुस्त करपाचे कश्ट मात वीज खात्यान घेतिल्ले नात. मिशीन बंद आशिल्ल्यान जाण्टेल्यांक खूब त्रास जाता, तेन्ना हे मिशीन बेगींतल्या बेगीन दुरुस्त करपाची मागणी लोकांनी केल्या.
उत्तर गोंयांतले एके लग्न जाल्ले बायले कडेन सोशल मिडिया वरवीं इश्टागत करून तिका कपडे घालूंक नाशिल्ले स्थितींतलो व्हिडिओ धाडपाक सांगून तो सोशल मिडियाचेर घालपाची धमकी दिवपी सुरेल पांचाळ मूळ मध्य प्रदेशाचो हाका गोंय पुलिसाचे सायबर फाट्यान अटक केली. उत्तर गोंयांतल्या 35 वर्सां पिरायेचे बायलेन फाटल्या फेब्रुवारी म्हयन्यान पांचाळ हांचे आड पुलीस कागाळ केल्ली. पैसे दिले ना जाल्यार व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर घालपाची धमकी ताणें आपल्याक दिल्या अशें तिणें कागाळेन नमूद केल्लें. कोकण रेल्वे महामंडळा वतीन थिवी रेल्वे स्टेशनाचेर रिलॅक्स झोनाचे उक्तावण बेरेस्तारा जाले. रेल्वेन प्रवास करपी मनशांक बरी साधन सुविधा दिवच्या हेतान ही सेवा चालीक लायला. कोकण रेल्वे महामंडळाचे संचालक संतोष कुमार झा हांच्या हस्तुकी ह्या झोनाचे उक्तावण जाले. उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाण घरां आशिल्ल्या सुवातींनी तशेंच पर्यावरण संवेदनशील वाठारांत भंगार अड्डे चलोवपाक मेळना. मात खांडेपार अशे बेकायदेशीर भंगार अड्डे चलतात. खुर्टी खांडेपार पंचायतीन अशा बेकायदेशीर भंगार अड्ड्यांचेर धडक कारवाय करपाची मोहीम हातांत घेतला. बेरेस्तारा कोट्टावाडा ह्या वाठारांतलो 4थो भंगार अड्डो पंचायतीन मोडलो. निमणे इतिहासकारांच्या अथक परिश्रमा उपरांत पणसाय मळ हांगच्या कुशावती पेट्रोगिल्फ गॅलरीक युनेस्कोच्या वर्ल्ड हेरिटेज वळेरेंत सुवात मेळ्ळ्या. पोरण्या गोंयच्या 7 चर्चीक मेळिल्ले सुवाते उपरांत ह्या वळेरेंत सुवात मेळोवपी ही गोंयांतली दुसरी जागा. नेवरा वाठारांतल्या शेतांत खाऱ्या उदक परत एक फावट सोडिल्ल्याचे प्रकरण घडले. ते खातीर सगळ्या शेतकार बेजारला. ताचे पुराय पीक नश्ट जावपाची भीती तांच्या मनात निर्माण जाल्या. फाटले फावट अशेंच प्रकरण घडिल्ले. आमदार विरेश बोरकारान सुद्दां खाजन शेताचे पळोवणी केल्या. उपरांत बेगोबेग प्रश्नाचो सुटावो करतलो अशें आस्वासनूय दिल्लें. मामलेदार आनी जिल्लोधिकारीक सुद्दां नोटीस धाडिल्ली, पूण तांच्यांनी कांयच कारवाय करूंक ना अशें प्रोफेसर रामराव वाघ हाणें सांगलें. फाटल्या 4 वर्सांत श्रय दुयेंसाक लागून 272 जाणांक मरण आयले, जाल्यार फाटल्या 14 म्हयन्यांत श्रय दुयेंसाच्या 2309 नव्या दुयेंतींची नोंद जाल्या. अशी माहिती केंद्रीय भलायकी राज्य मंत्री डॉ. भारती पवार हांणी राज्यसभेंतल्या एका लिखी जापेन दिल्या.
मुंबईच्या दैनिक सामनाचे कार्यकारी संपादक आणि शिवसेना खासदार संजय राऊत हांची 1034 कोटींची मालमत्ता ईडीन जप्त केली. गोरेगाव पत्राचार भानगड प्रकरणात ही कारवाई केल्ल्याचे कळटा. संजय राऊतांचे राबितो आशिल्ले घर लेगीत ईडीन जप्त केला. अलिबागांतले 8 प्लॉट्स आणि दादरातलो राबितो आशिल्लो फ्लॅट ईडीन जप्त केल्ल्याचे कळटा. गोवा टॉप 25 च्यो ह्यो खासा खबरो हांगाच सोंपता. हांव संजना तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही.